तुमचें नांव कितें? सुभाष तारी हांव शिरोडकर हय ही फेरी बोट 92 फेब्रुवारीच्यान चालू जाली म्हणटकीर आमकां घेवपाची वचपाची सोय बरी आसा पूण जे आतां सरकारान जो पळय निर्णय घेतला तो अयोग्य आसा बरोबर न्ही कारण आमच्या गोंयांत तर आतां भुरगीं पळयली चडशे चड बिनरोजगारी आसा बेकार आसा बिनरोजगार म्हळ्यार बेकार आसा तेन्ना हो सरकारान निर्णय घेतला तो बरोबर न्ही पण म्हाका तर अशें दिसता की जो हो प्रश्न आहा पळय न्ही तसो स्थगीत दवरिचो कांयच वाडोवची न्ही सरकाराक कांय लुकसाण जायना कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या कोट्यांनी कोटी येता हे खंय घालता म्हण तांकां खबर म्हणजे हे स्पेशल फेरी खातीर आनी कशे पयशे येता फेरी खातीर अशें म्हणून न्ही सरकाराक पयशे येता खंयच्यान तरी पयशे येता पूण तेंचो वेवस्थीत उपेग केल्लो दिसना आनी दुसरें म्हळ्यार फेरी तुका हांगा स्लीप काडून सुद्दां गेल्यार न्ही हांगा करप्शन चड जाता कळ्ळें एक सद्याक 4 व्हिलर एक 10 रुपया आसा पळय न्ही तो योग्य आसा आसा तशें दवरची सरकारान अशें म्हाजें तरी मत आसा ओके आनीक म्हणजे तूं आतां सदांच येवपी वस्तू म्हणजे सदांच येवपी वस्तू आहा तांकां ते कितें पास बी अशें कितें करूंक शकता कित्याक करपा जाय गरज ना पूण हे सरकारा फायद्यार लोकां खातीर कांय ना लोकांक कितें जनतेक कितें फायदो जाय पळय न्ही तो करपाक ते तयार ना पूण सरकार तेंय बी म्हणटा समज जर लोकांक नाका जाल्यार आमी तें लोकांचें डिसिजन घेतलें म्हणून हांव एक टायम ते फेरी ते बंद पडले जाल्यार हांव 10 फावटी फोन मारता ह्या डिपार्टमेंटाक कळ्ळें न्ही आनी हांगसर आमचे शिरोडे लोक न्ही सुस्त कोण हांगा फेरी बंद पडली जाल्यार कोण एकवटान उडये रावपाक तयार ना 8 दीस 10 दीस सुद्दां फेरी बंद उरली जाल्यार उठली अशीच कोणाक पडोन गेलो कोणाक पडोन गेलना शिरोडेच्यान बाकी इतर लोकांक सुद्दां पूण फेरी सामकी गरजेची सामकी फूल जावपाच आशिल्लो पूण कांय लोकांच्या विचारी राशियल लोकांच्या विरुद्ध आशिल्ल्या लोकांक तो फूल जावपाक शक्य जालें ना पूण हांगा तर ते आमकां आतां जवळ जवळ दिसाक हजरांनी लोक येवचें यो वच जाता पळय न्ही तो कामां खातीर कांय सर्विसे खातीर बाकी इतर कामां खातीर पूण हांगसर म्हाका दिसता फूल जावपाक जाय गरजेचो सामको लोक कोणें निर्णय घेतना फुलाचा कोणें निर्णय घेतना परिकारान 2 पत्रकार परिशद घेतली राशियल घेवन हे लोकांचो विरोध आशिल्लो राशियल लोकांचो विरोध आशिल्लो ताका लागून उरलो तो म्हणजे तुजे विचार कितें की सरकारान ह्या लोकां मदीं येवचें ह्या फुलाचो जो प्रश्न आसा तो लोकांक घेवचो आनी तो सॉल्व करचो जेणे करून हे फेरी सेवा बी हेची फुडें गरज पडपाना आनी समज तो पूल समज जाल सुद्दां जायत न्ही त्या पुलाक टोल सुद्दां आगाणी केले जायत आमकां कांय प्रॉब्लेम ना कारण तो सरकाराक मातसो करचो पडटा पूण पूल हो गरजेचो सामको आतां जवळ जवळ 92 सावन लोकसंख्या वाडली कितली जवळ जवळ 40% लोकसंख्या वाडली आतां ह्या फेरीन वचपाची ओके चल बरें देव बरें करूं वचपा जाय न्ही ते हाडून कितें करपाचें डिजल बी चडल्या पेट्रोल हाडल्या हांगा भाडें कांय कोण लोक चड दिना आनी तुमगे हिंग पयशे दिवपाक गेल्यार मागीर भाड्याक कोण पयशे दितलो आमकां डिजल घालून गेल्यार आनी डिजल तुमी सांगेल म्हण डिजल काय भाड्या पयशे कांय शिपेच दिवपा जाय आमकां आतां तुमगे हिंग फेरी पयशे दिता कोण आमकां तूं भाडें मारता हय हांव भाडें मारताय आतां डिजल मागीर वयता आनी भाड्या पयशे मागीर कोण दिवपा ना आतां तुमी फेरी पयशे गेले जाल्यार बाबा तुजें नांव कितें संजू संजू तुका आतां आमी फेरींतल्यान ट्रॅवल जाता पळय म्हणजे राशोलच्यान शिरोडे ह्या सुवातेर ही फेरी बोटीन सर्वीस बरी मेळटा पूण आतां सरकारान कितें तरी हेजेर चार्जीस आयकला ते चार्जीस बरे आसतले की सरकारान ह्या सुवातेर पूल केले जाल्यार बरें जातलें हेका लोकांनी फेरी बोटीक आनी मोटरसायकल घालपाची गरज ना आतां चार्जीस समज लायले जाल्यार तूं कितें करता सद्याक कॉलेजी वयता सरकारान चार्जीस लायले जाल्यार तुका फायद्याक पडटलें काय लुकसाणूक पडटलें नुकसाना पडटलें कॉलेजीचा कामां काय तें आतां आसा तें बरें आहा हय बरें कित्याक बरें अशें दिसता तुका फ्री मेळटलो डेली आतां चार्जीस केले जाल्यार आमकां पेट्रोली घालपाक पडटा सरकार कितें म्हणटा तांकां कांय इनकम ना म्हणटा हय डेलीन कितें इनकम मेळटलें
तुका दिसता की आहा तशें आसचें हय आनीक तुका दिसता की पुलूय बी जावचो दोन्ही गरजेचो हय गरजेचो